पण गोंयान आनीक इंडियन ट्यूबलायट म्हणले तुवें लास्ट टायमूय तुमकां सांगलें आमचे वर्ल्ड एनवायरमेंटाक डेयाक ट्यूबलायट क्रशर जो आसा इंडियन फर्स्ट ट्यूबलायट क्रशिंग मशीन आमी इंट्रोड्यूस केल्लें आसा गोंयान आनी ते CCPन आमकां सपोर्ट केलो तेंच्यो ट्यूबलायट ज्यो लास्ट 20 वर्सां आहल्यो त्यो विथीन 4 मंथ्स आमी 30,000 ट्यूबलायट्स तेंच्यो डिस्पोज केल्ल्यो आसा विथ सायंटिफीक मॅनर प्रॉपर तेजो मर्कुरी काडून सगळें हें करून ते आयज पर्यंत कोणें करूंक ना इंडियन ही कोणें टॅक्नोलॉजी सो आमचो टॅक्नोलॉजी पार्टनर जो आसा सोफी दे आर द वर्ल्ड पायोनियर इन ई वेस्ट तितून डॉक्टर जे आसा सगळे ट्रिपल PhD केल्ले इन ई वेस्ट वर्ल्डाक तेंचे प्रेजन्स आसा ऑलमोस्ट 30 to 40 कंट्रीज आनी दे आर सपोर्टींग अस फॉर हे टेंडराकूय आमकां सपोर्ट केलो तेंच्यांनी आनी सेटअपूय करपाक तुमी आतां आमी चड उलयना कित्याक आमी तुमकां करून दाखयता आमच्या गोंयकारांचे दीस फॅसिलिटी वील बी वन ऑफ अ कायंड इन अवर कंट्री इन एशिया ऑल्सो दॅट इज अवर विजन दॅट्स द रिजन आमी सोफीक आमच्या वांगडाक घेतला सी टू हायर अ बीग कन्सल्टंट इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनीचे हें आसना बट आमकां एक विजन आसा एक एज अ गोंयकार आमकां बरी फॅसिलिटी दिवपाक जाय आनी आमचे CMानूय आमकां हें केल्लें आसा कितें तुमी बरी फॅसिलिटी करा गोंयकारांक चान्स मेवला तुमी ते करून दाखोवया नाजाल्यार कितें म्हणटा थोडे आमी चान्स दिता गोंयकार फाटीं पडटा म्हणून तशें जावपाक नाका म्हणून वी हॅव या कंपनी आसा आनी तेजो आमी एडवांटेज घेवपाक रेडी आसा तेका लागून आमी सोफिसाची कोलॅबोरेशन केलां